दिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो याग्नी भितर सरता आमी सगळीं उकार दिवया आमचो याग्नी भितर सरता आमी सगळीं उकार दिवया Kalvari rozotolo आमी तातून वांटो घेवया सर्गेचें मन तो वांटलो आमी जेवणाय ती जावया सर्गेचें मन तो वांटलो आमी जेवणाय ती जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे पोरबेक लागशिल्ली तयारी म्हणल्यार त्रिधूम सुरू करता. ही परब जेजून आपणेच मागून घेतली. भाग्यवंत मार्गारिता मारिया आलोकाक हिका दिश्टी पडून आपल्या काळजाक परब करूंक फरमायलें. कारण जेजूचें काळीज देव मोगाचें जोळटें आकटें. ताचो मोग आमा मनशां तांय शीम मेर नासलोलो. हो मोग सगल्यांनी अणभवूंक आनी ह्या जोळट्या आकट्यांतल्यान आमकां फावो जाल्लो मोग देवा आनी मनशां सोबें दाखोळ करूंक ह्या मिसा भेटेंत कृपा मागुया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माई मोगाची येवकाराच्या त्रिधूम 3 दिसांची लागशिल्ली तयारी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे पोरबेक. जेजूचें काळीज मोगाचें आकटें. ह्याच मोगाच्या आकट्यांत आमकां एक एकल्याक आसरो आसा, भिसो आसा. आनी तेच आमचेंय काळीज मोगाचें आकटें जावन दुसऱ्या सवें दोयाळ मोवाळ काळजाचें जावंक आमकां आमंत्रण करता. तर ही परब व्हडे भक्तीन आनी उमेदीन करूंक आयज आमी सुरवात दितना मागुया जेजू लागीं ही पेस्त पिडा आमचे वेली पयस जावं. पिडेंत आसलेल्यांक ताचे काळजांत आसरो, मरून गेल्ल्यांक सासणाची सवस्काय आनी आमकां सगल्यांक हे पिडे शिडेंतली राख म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आनी हें करता आसतना लुडदिना डायस हे आमचे भयणीचो आमी पयल्या म्हयन्यांचो उगडास करता. तिचे पासत मागुया. योसेफ जोकिस्त्रोस हाचेय म्हयन्यांचो उगडास योसेफ जोकी पासत मागुया. आनी आमचें तिसरें इंतेसांव आज जावन आसा आमच्या अपोस्लाद देवरसांव हाची वांगडी ही परब करूंक भक्तीन वांटो घेतात तांचे पासत मागुया. आनी भोव करून मरून गेल्ल्या अपोस्लाद देवरसांव ह्या संस्थेची ह्या जोम्यांची वांगडी मरून गेल्यान तांकां देवान सासणाचो विसव दिवंक मागुया. जिव्यांक गोठाय आनी भलायकी. हांव पातकी सोरपुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवंत सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या
जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक गुडयोगीश रावन आमच्या एक एकल्याच्या मनां काळजांतली भावना इंते सवां बापाक उबारुया. भोव कोनवळे बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या शिगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेगांनी आमची काळजां पेटय. अशी आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताच्या सासणीक सोडवणीन आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, विश्वासी देवाच्यान सांगता आमचें उतर तुमकां बरोबर होय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी म्हणजे हांवें सिल्वानान आनी तिमोथान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां परगोटला. तो बराबर होय आनी ना जावंक ना. तो सदांच होय, कित्याक देवान केल्यात तितल्योय भासावण्यो ताचे सवें होय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सवें देव आमकां घोटाय दिता आनी ताणेंच आमकां माखल्यांत आनी ताणेंच आमचेर मोर घाल्या आनी एक इशारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो परजोड तुज्या चाकरांचेर फाकोय सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्या मुखामळाचो परजोड तुज्या चाकरांचेर फाकोय सर्वेस्परा. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोड तुज्या चाकरांचेर फाकोय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाक आशोन आशोन हर्शेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक तूं करताय तशें म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकूत कर. जबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोड तुज्या चाकरांचेर फाकोय सर्वेस्परा. तुजे भासावणे परमणे म्हजीं पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका.
तुज्या मुखामळाचो पोर सोड, तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोर सोड, तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोजोड्यून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमीचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका पोत्तून दिवंक कशी जायत. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक उपकारता आनी कित्याकूच तें उपकारूना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदा दांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसता सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जेजूचें काळीज मोगाचें आखटें. आयज आमी जेजूच्या भोवपवित्र काळजाचे परबेक लागशिल्ली तयारी करता. लातीन भाशेन ताका त्रिदूम म्हणटात. त्रिदूम म्हळ्यार 3 दीस. ही 3 दिसांची लागशिल्ली तयारी करतना धाकटुलो नियाळ जेजूचें काळीज मोगाचें आखटें. आनी हेंच मोगाचें आखटें आमी चित्राचेर पळयता. जेजूचें काळीज हे भाशेन ताच्या हातांत आसा एंड द फ्लेम्स ऑफ फायर. आखटें मोगाचें. आनी देखूनच हे भाग्यवंतीक दिश्टी पडून जेजू तिका पोत्तून पोत्तून उगडास करतालो म्हणून हें काळीज एक मोगाचें आखटें, मनशाच्या मोगान लासतलें मोगाचें आखटें. पूण मनशा कडल्यान न्हय मोग पूण बेसारमाय, कोल्डनेस, इंडिफरन्स घेता. आनी भाव भयणीनो, खरें जेजूचें काळीज आम्हा मनशा कुळाच्या मोगान लासता आनी संवसार सोरोपर्यंत लासत आसतलें. आमीच की हो ताचो मोग मोगान फारीक करिना. आनी हाकाच लागून ही परब आमकां एके भाशेन उत्तेजन दिता, उमेद दिता, उर्बा दिता. आमी हो जेजूचो मोग मोगान फारीक करूं.
भावमडी मोग दोन बाजूनी टू वे ट्रॅफिक म्हणटात. आमी दोग मोगी पडत जाल्यार एकलो दुसऱ्याचो मोग करता, दुसऱ्यानूय मोग करूंक जाय. एकलो तर आपूण मोग करता म्हणून दुसरो तर ताका जबाब दिना, तातूंत मोग म्हणूंक जायना. हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमी मोग करिना जाल्यार देखून तो आमचो मोग करता, कित्याक आमी ताची मोगाची अपुरबायेची भुरगीं. जेजू आमच्या मोगा पासत बापाक वय म्हणटा, हो पळय हांव आसा, तुजी खुशी करूंक हांव येता. हेब्रेवांची चिटींत आमकां मेळटा. आनी मरोपर्यंत आनी कुर्सार मरोपर्यंत जेजूचो मोग स्पोश्ट जाता. देखूनच जेजू सिस्टर इबाग्योन मारिया मार्गारिदा आलोकोक दिश्टी पडून ताणें म्हळें, हें काळीज एक्झॉल्टे आगटे मोगाचे, पूण मनशां कडल्यान फकत बेमान, बेसरमाय, बेपरवा. मनशां कडल्यान बेमान, बेसरमाय आनी बेपरवा घेता. आनी भाव भयणीनो, आमी बारीक चिंतीत जाल्यार तशेंच कितें बोकून आयच्या ह्या 21व्या शेंकड्यांत आमी पळयता. आज आमची भुरगीं पुरान वाडटात ती जेजूचे काळजाचें चित्र पळोवंक, जेजूच्या काळजाचो तेस करूंक तांकां खबर ना. प्रत्येक घर ताचो आशिर्वाद जाता तेन्ना कुटुंबाची भेट कशी पादविगार घरांत येवन जेजूच्या काळजाक हे घराचें समर्पण करतालो आनी करूंक जाय आसलें. आनी ही तारीख एकदम म्हत्वाची आसली. गोंयचीं वडिलां आपले फाटले पिळगेक उगडास कोत्तालीं. उमके तारखेर आमच्या घराची भेटवणी जाल्ली जेजूच्या काळजाक. जेजूच्या काळजाचें चित्र थंय आसलें. आनी पादविगार जायते फावटी आपल्या घराच्या वडिलाक घराची भेट करूंक लाई. बांगड्यांची एकल्याची नांवां घेवन आज आमी आमचें घर, आमचो घोराबो जेजूच्या काळजाक भेटयता. कित्याक हें जेजूची काळीज बाबा भयणीनो आमकां एकल्याक कुटुंबाक आसरो, कुटुंबाक बळ, बुजवण, गोठाय मेळटात. आनी सगळे तरेचे एके भाशेन पिडेंतली आमकां सांबाळटाली. घरांत भितर सरतना ह्या जेजूच्या काळजाचेर आमची नदर पडटाली. दार उगडलें, ओलोतोर आसली आनी थंय जेजूचें काळीज एके भाशेन आमकां रावतालें. आमी परत घरांत पावलीं. आज असलें कांय बाबा भयणीनो आमच्या घरांनी आनी आमच्या कुटुंबांनी दिसना. आज आमचेर ही मारामारी आयल्या, महामारी येयल्या. कोरोना व्हायरसाक आमी सांपडल्या. कितलो लोक आमचो गोंयकार आनी संवसाराक शिपडलेलो मरून गेला. दोतोर अजून पुरान सोदीत आसात वखदां, सायंटिस्ट वावतात, मेळना. कितलेच तरेची वेरियंट्स आयल्यात अशें म्हणटात. फांगस आयला म्हणटात. फांगस जावनूय कितले जाण मरून गेल्यात. भाव भयणीनो, ही मनशाची बेपरवा, बेसारमाय देवाच्या संबंधा विशीं. वी हॅव लॉस्ट द सायट ऑफ गॉड. मनीस आपुणूच एकलोच जिवंक सोदूंक लागलो.
बागीन जिवा आपले चिटीन म्हणटा हांव मोग म्हणटा तो आमी देवाचो कोत्ता तो न्हय, देवान आमचो केलो आनी करीत आसा तो मोग. शिम्यान नासलो, कंडिशन नासलो तो मोग. आनी जायते फावटी बाबा म्हणिनो इट इज जस्ट वन वे ट्रॅफिक. देव आमचो मोग करता, करीत आसा आनी करतलोच. आमी कितली पावटी आनी कितली बेसारमाय आनी बेपरवा दाखयत जाल्यार पुराय. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच, ताचे स्वयंभूच मोग. देखून बागीन जीव हांव म्हणटालो देव म्हळ्यार मोग. आनी सांगतात की फकत इतलेंच म्हणटालो तो, ताचो शर्माव ताचे भोंवती आशिल्ले शिसांक एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाचो मोग करात. आनी जेजूची निमाणी आज्ञा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. हें जेजूची काळीज बाबा म्हणिनो आमच्या मोगान जोळटें आंकटें. ही निमाणी तयारी करता आसतना ओळखून घेवया जायते फावटी आमी बेसारमाय, बेपरवा, कोल्डनेस एंड इंडिफरन्स हे जेजूचे काळज सगळे दाखयला आनी दाखयत आसा. आनी तो आमकां आपले काळजाशी आपयता. म्हज्या काळजान आसरो घेयात. हें जोळटें आंकटें आमकां सगल्यांक, आमच्या घरांत आसलेल्यांक, आमचे पिळेंत आसलेल्यांक, आमच्या जाणट्यांक आनी आमकां सगल्यांक हे काळजाच्या जोळट्या आंकट्याचो ऊब मेळूंक आमकांय सगळे तरेचे आखंदांतली आनी भिरांतींतली निवारो. आनी जेजू आमकां आमंत्रण करता म्हजेशी यात. तुमी वजाच्या बाराकाल आसात, म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान करतलो. हें ताचें समाधान आमकां फावो जावं. ताच्या मोगाचें जोळटें आंकटें आमचीं काळजां जोळटीं आंकटीं करूंक ह्या मिसांत करपा मागुया. उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी हे वेळार हे बावडतेच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें काळीज मोगाचें जोळटें आंकटें म्हूण ओळखून घेवंक आनी आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान सगल्यांचो भोव करून दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक आनी जेजूची दया पुरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मारेकार पिडेक लागून सगलो संवसार आजून भिरांतीन बुडलोलो आसा. हे पिडेचेर जोयत व्हरूंक फावो तसलें वखद मेळूंक आनी आमकां सगल्यांक जेजूच्या काळजांत आसरो फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूचें काळीज देवाचे शिममेर नासलोल्या मोगाची कुणां आमच्या कुटुंबांनी होच मोग दिश्टी पडूंक आनी आमच्या गोराबे मोगाची मंदिरां जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आज आमी जेजूच्या काळजाचे पोरबेक त्रिदूम सुरू करता. जेजूच्या काळजाची भोगती आमचे मोदें वाडूं म्हूण आनी ताच्या काळजांत सगल्यांक आसरो मेळो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता
सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजो पूत थांबून आसतना मनीसकुळाचो मोग करीत आसा. ताच्या मोगाचें आकटें आमकां एक एकल्याक थंय उब आमी तुजे मुखार दवरलेली प्रार्थना मागणी तूं स्विकार कर आनी भोव करून आपोसला देवरसांव ह्या वांगड्याची सगळीं आवंडे आनी मागणी तूं मानून घे. तांचेर, तांच्या कुटुंबांचेर आनी मरून गेल्ल्या वांगड्यांचेर सासनीक जिविताचो उजवाड फांकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटून एक आमी गायन गावुया. तुज देण्याक फावो जालो. सी 35 पान 43 सी 35 पेज 43. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भो दयाळ बापा, उतरावरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताचें समर्पण, ताचे संपूर्ण बलिदानांत तुका एकवटून आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारांचे शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावर्थान ताचें पुनर्जिवनपण पोर घडटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवत येण्याक आमी ओतरयता. देखून सगळ्यांक दिता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्यान शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत.
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू जेजू मेलो. मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची आज म्हयन्याचो उगडास करतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगेती तिजो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्मृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्राचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एक कोणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या ससनांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजूचें काळीज मोगाचें आकटें हेच मोगान आमी भरून ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक संवसाराचो उजवाड जमनीचें मीठ जावन दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक संतोश हाडूंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. ताका घेवंक आमची काळजां तयार करतना ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोई आनी सोराखंतांतली वाटाई त्याग्रा सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी आमची काकूत कोर. देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वस्त जेजू जणें आपलें काळीज ते भक्तिवंत माद्रीक दाखोवन म्हळें हें काळीज एक्झॉल्टें आकटें मनशांच्या मोगान. वस्त जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमचीं काळजां ताच्या मोगान पेटूंक हे जेजूच्या जेवणांत आदां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
सोर पोतवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आखे रोचणेचो तूं उप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वॅक्सीन सोदून काडलां. तें मनशा कुडाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रमीत काकुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत कोंचय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, हो त्रिधूम आमकां आत्मीक फायद्याचो जावंक आमी बरे भशेन जावं आमच्या घरांत जेजूच्या काळजाचो तीस करुया आनी ताची भोक्ती भोव करून आमच्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक मागीर आमी दाखोवंक ताच्या पायंडलाक आमी मान दिवंक प्रयत्न करुया. आनी जेजूचे काळीज एक मोगाचें आकटें आमकां सगल्यांक आपले उर्बेन आनी उबेन बरो म्हूण मागुया. दिसपट्टी 7:30 वरांचेर हें त्रिधुमाचें मीस आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सुरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान तुमचें काळीज भरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निरपराधी काळिस्ताचे R19 पान 191 R29 पेज 191. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुताचें काळीज आमच्या पातकांनी विधलें, तातूंतच मोगाची शिमेन नासलेलीं भांडारां द्वाळपणी आमकां तूं वांटाय. तर आमच्या भोक्तीपणाचो मान तुका दिवन त्याच बराबर फावो तें फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
Amen. देवाचो आदार असून सदांच आमचे ताय. Amen. शेवटाचे गायन गाऊया. जेजू काळीस तुझे R14 पान 182 R14 पेज 182. जेजू काळीस तुझे आडोन गुरवेचे वारोय तुझी गुरबा नित्या करतान मोजा कोर काळीस मोजे कोर तुझ्या करता सारखे